गोयात एसटी राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव मातोडच्या उट्टा महामेळाव्याक एकठांय जाले। सरकारान बेगोबेग आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केली। आमदार गोविंद गावडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपल्या थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें थेट आव्हान दिले। मजगती फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची अंमलबजावणी करची आणि येवपी विधानसभा वेंचणुकेत एसटीचे 4 आमदारांची वेंचणूक जावपाची वाट मेकळी करची अशी मागणी उट्टाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या। माड्डोळा मैदानाचेर जाल्ले उट्टाचे एसटी राजकीय आरक्षण मेळाव्याक सुमार 3000 लोक हजर आशिल्ले। 6 ऑगस्टाक जारी केल्ल्या एसटी आरक्षण अधिसुचोवणेक येवकार दिताना उट्टाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सरकारान कळाव करिनासतना आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केल्या। तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणुकेत एसटीचे 4 आमदार विधानसभेत पळोवपाचो संकल्प ताणें उक्तायला। मजगती आमदार गोविंद गावडे हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां लक्ष करून आपल्या भोंवतणच्या थिंक टँक अशें म्हणटा त्या सल्ल्याचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें सांगले। आमचें मत आनी आमचे हुस्के तितलेच म्हत्वाचे अशें गावडे हाणें स्पश्ट केले। एसटी समाजाची 12 मागण्यो पुराय जाय मेरेन संघर्ष चालूच उरतलो अशी थेट शिटकावणी उट्टान दिल्या। जे मागीर केंद्र सरकारातले गडी आसूं जाल्यार माझे गोय सरकारातले सवंगडी आसूं, हात जोडून विनंती करता की युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स अर्थात या गोयच्या आदिवासी समाजाक ग्रँटेड धरचेनी होच या निर्वाळीचो सल्लो या सभेतल्यान तुमकां दिता आसतनाच तुमकां मुखावयली जो प्रक्रिया जो प्रोसेस जो तुम्ही मुखार व्हरपाक जाय माळशेन तुमकां बुद्ध दितली। कारण माळशेन आमकां दाखोवन परीक्षा घेतिल्ली आसा का माळसा सुद्धा परीक्षा घेता। अरे वरुण राजा कथेने या धर्तरेचेर धाडलो पण तुम्ही केन्ना उठले ना। म्हणजेच हो सरकाराक संदेश आसा आम्ही जो पर्यंत उठपाना तो पर्यंत आमचो हक्क तुम्ही आमकां दिवपाना। आणि म्हणूनच परत एकदा तुमकां हांव शुभेच्छा दिता आसतना या माचे वेळान सगळ्यांक देव बरें करूं आसतना तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटलो। म्हणजे हे सांगाती आसात त्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटलो। घडये आमच्यातले काही नासतले आसतले, काही जाणांक प्रोटोकॉल लागिल्लो आसा, तो प्रोटोकॉल आमी असोच मुखार व्हरोया। पूण गोविंद गावडेक मात केन्ना तो प्रोटोकॉल लावपाना हे म्हजे सरे मुखार तुमचे उतर देऊन हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। जय हिंद, जय गोवा, जय आदिवासी। आमकां तुमची भीक बीक कांय नाका रे आनी आमकां काणयो सांगू नाका। आमकां जाय वस्तुस्थिती, आमकां जाय निकाल। हो निकाल तुम्ही जाता तितले पर्यंत मुखार व्हरचो। आमी तुमच्या बरोबर तटस्थ उबे आसात। जय जय थंय तुम्ही आपयताले थंय थंय आमी तुमचे कडेन जितले संख्या लागतले तितली संख्या घेवन आमी तुमचे मुखार घेतले। येवूय या सभेतल्यान आमी तुमकां सरकाराक सांगपाक सोदता अशें चिंतू नाकात। आनी गोंयचो मुख्यमंत्र्याक हांव एज अ मित्र म्हणून सांगपाक सोदता की अशें चिंतू नाका तुजे भितरले काही जण ते जल्ले बिल्ले आसतले पळय न्ही ते सोडून दी। परत एकदा हांव सांगता तुमच्या बरोबर आमचे जनजी आसा आसतले जनजी। हे सगळे करपा खातीर तुम्ही दोतोर मुख्यमंत्र्या बरोबर आसतले आणि उठाचे खडेगाचे खामे सुद्धा आसतले। जो कोण आमच्या वाटेर विनाकारण घेतलो त्यांच्याच वाटेर वचून त्यांची वाट लायले बरं आम्ही आमच्या वाटेर केन्नाच परतोपना। आज परत एकदा संदेश होच उठा आणि संपूर्ण आदिवासी समाजाचो जनसमुदाय तुमकां दिता। आज 13 तारीख गेल्या वर्सा 13 तारखेर आमकां हे आरक्षण दिवचे म्हणून बिल पास जाल्ले। हे बूथ 4 वळीचे लेटर काडपाचे आसले इलेक्शन कमिशनान सांगपाक की वता ज्या जाग्यार जास्त लोक आसा 4 मतदारसंघात पयल्या तांकां ते आरक्षण दिया म्हणून हे काडूंक ना सरकारान। आणि आता पळय आमी सगळ्यांनी हांगासर 13 तारखेचो आमी हांगा जो आंदोलन हे करतले म्हणून हे दिल्या बरोबर घोषणा दिल्या बरोबर पळय 6 तारखेर आसा ते कितें काडले ते नोटिफिकेशन काढले की तांकां ऑर्डर दिवपाक इलेक्शन कमिशनाक चला लागा तुम्ही गोंयान वता म्हणून। हे कसले बळ युनिटी चेंबर युनिटी एक हे आमची एकच मता सांगता। ते हे बलिदानाचे फळ आसा ते हे मंगेश आणि दिलीपाचे फळ आसा। जेणे जेल भोगला
जेणे केले जेणे कष्ट काढले त्या सगळ्याच्या प्रयत्नांतल्यान आज आमकां कांय गोश्टी मेळ्ळ्यात. आमी उठा ह्या संघटनेन कॉल दिल्लो आमकां 12 मागण्यो ज्यो आसात त्यो 12 मागण्यो पूर्ण करपाच्यो. आनी हे 23 वर्सां प्रत्येक गोश्टी आमकां संघर्श करचो पडला. प्रत्येक गोश्टीक आमकां भावा भयणीक रस्ते हाडचे पडला. आजही जो हक्काचो अधिकार जो आसा तो मेळोवपा खातीर सुद्दां आमकां खूब वायट दिसता. खूब वायट दिसता. तुमी ह्या पावसा भितर सुद्दां हो अधिकारा खातीर झगडपा खातीर रस्त्यार येता. लोकशाही खंय आसा? लोकशाही खंय आसा? बाबासाहेब आंबेडकराचें संविधान खंय आसा? जे बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार ट्रायबल लोकांक जे अधिकार मेळपाक जाय ते अशे संघर्श करून अशे पावसा भिजून अशे ही पाळी येवप हेजे सारकें म्हाका दिसता दुर्दैव ना. भावांनो आनी भयणीनो, आमी केन्नाच फाटीं सरची ना. ह्या उठा संघटनेचें उतर जे आज हांगा तुमकां युनिटी पळोवपाक मेळटा. हांव सदमत आमी सगळीं एकठांय रावन जे आमचे जे एसटी रिजर्वेशन असेंब्लीक जावपाक जाय ते जातले आनी सीएम हे करून दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.